12 जण सांगे वाठारात सोमारा बायल आणि भुरगी उदरगत खात्यान अंगणवाडी शिक्षक आणि पालकां वांगडा बसका घेतली। ह्या बसके वेळार अंगणवाडी भुरग्यांक दिल्ल्या पोषण पावडरा विशीं कंपनीच्या अधिकाऱ्यान माहिती दिली, पण पालकांक पावडर पॅकेटां नाकात, कारण भुरगीं ही पावडर पॅकेटांचे पोषण खायनात। पयलीं दिताले तेच कडदान दिवचें। ह्या पॅकेटांत कांय पालकांक किडेय मेळ्ळ्यात। ही पोषण पावडर पॅकेटां पालक व्हरपाक पळयनात। केंद्र सरकारान पयलींचें कडदान दिवचें अशें पालक आनी अंगणवाडी शिक्षिकेचें म्हणणें। आमकां एप्रिलाच्यान हें सामान चालू केलां। पयलीं आमकां कडदानूच येतालें, 1-2 म्हयने व्हेले, पूण मागीर म्हणपाक लागले भुरगीं खायना आनी म्हाकाय कंप्लेनी येयल्यो खायना म्हणून। आनी आमी बालवाडीन पयल्या भुरगीं सगळे आयटम खायनालीं। एक लाडू खातालीं, उपमा खाताले, वीट पायसा मागीर रायस पोरेज खातालीं, आनी दोनूच आयटम भुरगीं खायना आसलेलीं। ते भुरग्याले तेंच्यांनी चेंज करून आतां कडदान आमगे पयलींचें चालू केलां, पूण SMP जें दिवपा आसा त्या पयलींचेंच दवरला। आतां ते कंप्लेंट हांवें सगळ्यांनी सायन घेतली आनी ऑफिसान पावयल्या, सामान लोक व्हरना अशें म्हणून। कितें आशिल्लो की हे पॅकेटां लागून खूब जाणांनी प्रॉब्लेम आशिल्लो की ते बरी न्ही म्हणून। ते बरी न्ही म्हणून आमी तो आयज एक हांगा दवरून ते लोकांक समजोवपाचो प्रयत्न केलो। ते कशें करून करता, तेचे परिणाम कितली क्वॉन्टिटी घातल्यार कशें करपाचें ते तांकां दाखयलें आयज। तरी पूण ते आतां थोड्यांक ते खावपाक सुद्दां बरें लागले, पूण ते एक 2-3 जाण आसा ते मातशे आयकून घेवपाक तयार ना। कीड मेळ्ळी की आमकां दाखोवपाक जाय आशिल्ली न्ही हांवें, ती तोंडान सांगली म्हणून आमी आयकना। ताणें आमकां हाडून दाखयना, ताणें फक्त एक लॅटर दिल्लें आपले कीड मेळ्ळी। किती इश्यू आसा बालवाडीचे जे सामान मेळटा इश्यू म्हळ्यार तेंची जें आतां कितें तें पाकिटां कितें चालू ती म्हळ्यार सामकें थर्ड क्लास। कांय कुत्र्याक घातल्यार कुत्रो सुद्दां खायना, भुरगीं खंयची खायनात, कारण म्हणून तेंच्यांचो आज डेमो दवरलेलो। डेमो दिता आमी खाता, आमी खावची फायदो आसा, ते भुरग्यांनी खावपा जाय न्हू। आमी ते व्हरून नाइलाजात ते बालवाडी ते बाईक तोंड पळोवन आमी ते व्हरता आनी ते कुत्र्याक घालतात, कोण थोडे भायर उडयता, कळ्ळें न्हू। अशें जाल्लें आसा सद्या परिस्थिती। पूण फाटले खेपे एक फावट म्हाका एक कीड मेळ्ळी, ती कीड मेळ्ळी म्हणून आमी ते खावपाचें सोडलें। हांवें कंप्लेन दिली तेंगे वुमन चायल्ड डेव्हलपमेंट हांगा सांग्यार माधवी म्हणून तेंगे कोण मॅडम आसा तेचे कडेन दिल्यार ही म्हणटा कितें आमकां खंय मिडियाक धाडून इश्यू करपा नाका, आपूण कितें करता म्हणून। आजून पर्यंत तेजें कांय सोल्युशनच ना, कळ्ळें न्हू। अशें हें जाल्लें आसा। म्हणजे हेंगे कितें आसा, हें असलें हाडलें म्हणल्यार हेंगे डायरेक्टर जावं कोण आसा पळय तेंगे सगळें सेटींग आसा आमकां अशें दिसता, कळ्ळें। हें आमच्या भुरग्यांच्या आरोग्याक खेळटा अशें दिसता आमकां। कंपनीच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाण ह्या पोषण पावडरांत सगळ्या प्रकाराचे कडधान्य आसा। हे पोषण भुरग्यांच्या भलायके खातीर बरे। पाकिटांत किडे मेळचे कारण म्हणल्यार ह्युमिड क्लायमेटाक लागून जाता आसतले अशें अधिकारी सांगता। मार्केटिंग मदर्स और 6 months to 6 years बच्चों के लिए दिया जा रहा है। ये पोषण अभियान का एक प्रोग्राम है। इसमें गवर्नमेंट का कहना क्या है, हम लोगों को खाना नहीं दे रहे, खाने के साथ पोषण दे रहे। जो पोषण की मात्रा खाने में कम रहता है उसका फुलफिलमेंट इसमें फुलफिल किया जा रहा है। इसमें जो एडेड न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स है, इसमें कैल्शियम आता है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक एसिड, विटामिन C रेगुलर खाने के साथ ये मिलेट उन सब के साथ मिलके दिया जा रहा है। और क्या होता है, ये सब मात्रा रेगुलर खाने में बच्चों को आज के तारीख में फूड में जो नहीं मिल रहा है, इसके खातिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज गिविंग न्यूट्रिशन टू एवरीबडी के नाम पे एक प्रोग्राम किया गया। ये मिलेट्स वगैरह और वीट का पाउडर से बनाया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से किधर न किधर स्टोरेज में गलती से एक हुआ रहेगा तो उसको रिप्लेस किया रहेगा या वो कंप्लेंट अटेंड किया रहेंगे। इसमें होने का कारण क्या है, स्टोरेज सिस्टम में कुछ भी आगे पीछे हो रहेगा, वेदर ट्रांजिट में रहने से किधर ये। इसके लिए नेक्स्ट जो आएगा इसमें टोटल पैकिंग सिस्टम ही चेंज किया गया है, जो वैक्यूम पैक में आता है। इसको आप 8 महीने से 1 साल रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ऐसा एकदम वैक्यूम पैक में आया जाता है। 8 महीने और 1 साल रखे तो भी कुछ नहीं होता है। अगर इसको एक बार हम लोग ब्रेक करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखेंगे ना, इसका लाइफ अच्छा मेंटेन होता है। और गोवा स्टेट ऑलरेडी ह्यूमिड क्लाइमेट में कुछ भी रह लीजिए आप, चावल, आटा, दाल, उसका सेल्फ लाइफ इधर बहुत कम होता है ह्यूमिड की वजह से, तो इसका स्टोरेज का सिस्टम आयज हांवें तो प्रश्न सेम जे कंपनीच्या MDक विचारलो, कंपनीच्या मनशाक विचारलो, तेन्ना तेणें सांगलें की हो किडो हो मेळोंक शकता, कारण खंय गोंयची ह्युमिड क्लायमेट आसता त्या खातीर पॅकेट खंय ओपन, पूण ही जे पॅकेट फोडून तो किडो मेळ्ळो तो खंयच्यान मेळ्ळो हें आमकां खबर ना।
पूण तेजे म्हणण्या प्रमाणे ह्युमीड क्लायमेट आसल्या कारणान हो किडे जे आसा ते जावंक शकतात अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी अशें जावंक शकता म्हणून तेणी खंय आतां पॅकेटाची जी सिस्टम आसा ती चेंज करपाचें ठरयलां. पूण हांगा सरकाराचो मोठो प्रश्न उबो रावता तो म्हळ्यार तुमी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दितात असले भुरग्यांचे या बालवाडी अंगणवाडीचे जेवणाचे जेन्ना तुमकां मातशें तेंचेर टेस्ट करपाचें दिसना काय कितें तेंची पॅकेटां कशीं आसात पॅकेटाक तेंचे गोव्या ह्युमीड क्लायमेट आसा आनी पॅकेटां कशीं जावपाक जाय हें तुमी चॅक करना काय कितें या ते खंयचो प्रोडक्ट दितात ते डायरेक्ट तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दितात विदावट चॅकींग असो एक प्रश्न उबो रावता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर.